दीस सोमार एप्रिलाची 7 तारीख 2025. पहिले वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 13 वळ 1 तावन 9, 15 तावन 17, 19 तावन 30 आणि 33 तावन 62. बाबिलोनांत जोआकीम नावाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाचे धुवे सुजाना लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर आसली आनी देवभिरांतेन चलताली. तिचो बापूय आनी तिची आवय भक्तिवंत मनशां आसली आनी तांणी आपले धुवेक मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत शिकवण दिवन वाडयल्ली. जोआकीम भोव ग्रेस्त आसलो. ताच्या घरा लागीं एक मळो आसलो जो देव तांगेर येवन वचून आसले, कित्याक लोक हेर सगळ्या प्रास चड ताका मनान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या 2 मालगाड्यांक मुन्सुबेदार नेमले. असल्या मनशा विशीं सर्वेस्परान म्हळें, नश्टेपण बाबिलोनांत भायर सरलें. मुन्सुबेदार आसले त्या मालगाड्या उदेशी, आपूण लोकांचे फुडारी म्हणून दाखयताल्या मनशां उदेशी. हे मनीस जोआकीमाच्या घरा सदां आसतले आनी कसलोय दावो आसली सगळीं तांचे मुखार येतली. दनपाराच्या वेळार सगळो लोक भायर सरून गेल्ले उपरांत सुजान्ना आपल्या पतीच्या मळ्यांत भोवंक घेतली. ती दिसपट्टी येवन भोंवडी मारतना ते 2 मालगाडे तिका पळयताले आनी ते तिका आशेवंक लागले. तांणी आपले कोशेड काडून कुशीन दवरले. सर्गाक दिश्ट लायना जावच्याक तांणी आपले दोळे वळायले आनी नितीचे निर्णय तांणी मनांत धरले नात. एक दीस ते एक बरो सुयोग मेळटलो म्हणून रावल्ले आसता सुजान्ना सदांचे भशेन फकत 2 साकरणींक आपले सोवें घेवन आयली आनी तो गरमेचो दीस देखून मळ्यांत नांव तिणें कुशी व्हेली. तिचे दोळो घालून लिपोन रावल्ले त्या 2 मालगाड्या भायर दुसरो कोणूच थंय नातलो. तिणें साकरणीक म्हळें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी पोरमोळ घेवन येया आनी हांव नाता म्हणसर मळाचे दारवटे बंद करून दवरा. साकरणी भायर वेतस ते 2 मालगाडे उठले आनी तिचेशी धांवले. ताणें म्हळें, पळय, मळ्याचे दारवटे बंद आसात आनी कोणूच आमकां पळयना. आमी तुजे आशेन लासतांव. देखून आमची खुशी कर आनी आमकां तुजे लागीं संभोग करूंक दी. तूं कबूल जायना जाशी जाल्यार तुजे सोवें एक तरणाटो आसलो आनी त्याच खातीर तुवें तुजे साकरणीक भायर धाडिल्लोय म्हणून आमी तुजे विरोध साक्ष दितल्यो. सुजान्ना सुस्कारूंक लागली आनी तिणें म्हळें, हांव सारकींच पासान सांपडल्या. हांव अशें करीन जाल्यार म्हाका मरण फावो. करिना जायन जाल्यार तुमच्या हातांतली सुटोवंक म्हज्यान जावचें ना. तरी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातक करचे प्रास गुन्यांवां वीण तुमच्याच हातांत पडचे म्हाका अदीक बरें. उपरांत सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारली. ते 2 मालगाडे तिचे विरोध बोब मारूंक लागले. तांचे मदलो एकलो मळ्याच्या दारवटो उक्तो करूंक धांवलो. मळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालें तें पळोवंक बगलेच्या दारांतल्यान धांवून आयलो. मालगाड्यांनी आपली काणी सांगतस साकरांक व्हडलच बगली, कित्याक सुजान्ना विशीं आसलें केन्नाय कोणेय सांगूंक नातलें. दुसऱ्या दिसा लोक तिच्या पती जोआकीमाच्या घरा एकठांय जालो तेन्ना ते 2 मालगाडे सुजान्नाक मरणाची शिक्षा दिशी करूंक मांडणी करून आयले. तांणी लोकां मुखार म्हळें, हिल्कियाचे धुवे जोआकीमाचे पतीन सुजान्नाक आपोवन धाडा. तांणी तिका आपोवन हाडली आनी आपल्या आवय बापूय आनी भुरग्यां आनी आपल्या सगळ्या सैऱ्या सोवें ती आयली. तिचे सोवें आशिल्लीं आनी तिका पळयल्लीं ती सगळीं रडतालीं. लोकां मदीं उबी रावून त्या 2 मालगाड्यांनी सुजान्नाच्या माथ्यार आपले हात दवरले.
तिने रडत आपले दोळे सर्गाक उबारले, कित्याक तिचे काळी सर्वेस्पराचेर थीर विश्वास दवरून आसले. मलगड्यांनी म्हळें, आमी एकलेच मळ्यांत भोंवत आसतना ही स्त्री दोगां साकरणी सुवें आयली. तिने मळ्याचे दरवाटे बंद केले आनी साकरणींक भायर धाडल्यो. तेन्ना थंय लिपोवन रावल्लो कोण एक तरणाटो तिचेशी आयलो आनी ताणें तिचे लागीं संपोग केलो. आमी मळ्याच्या एका कोनशाक आशिल्ल्या आनी थंय तावन हें नश्टेपण पळयतस आमी तांचेशी धांवल्या. ती एकामेकाचे वेंगेंत आशिल्ली तें आमी देखलें तरी त्या मनशाक धरूंक आमच्यान जालें ना, कित्याक तो आमचे प्रास बलिश्ट आसलो आनी दारवाटो उगडून तो पळोवन गेलो. पूण आमी हे स्त्रियेक धरली आनी तो तरणाटो कोण म्हणून आमी ताका विचारले. पूण ती सांगूंक कबूल जाली ना. हाका आमी साक्ष दिता. ते लोकाचे मलगडे आनी मुन्सिबीदार देखून जमात तांकां सतमानली आनी तांणी सुजान्नाचेर मरणाचें फर्माण मारलें. तेन्ना सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, सासणाच्या देवा, सगळी घुट तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हणून तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूं ना, तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी ताका जीवशी मारूंक व्हरताले तेन्नाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आशिल्लो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. ताणें ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबो रावून ताणें जाप दिली, इस्रायेलीतांनो, सारकी तपासणी करिनासता आनी सत सारकें सोदून काडिनासता इस्रायेलाचे एका धुवेचेर मरणाची फर्माण मारूंक तुमी कितली पिशी गाय? मुन्सुबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगवेगळी थंय परतून गेलो आनी हेर मलगड्यांनी दानियलाक म्हळें, ये आमचे मदें बोस आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतस दानियलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकाची ख्यास्त तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशाक जीवशी मारी नाका अशें सर्वेस्परान म्हळां तरी तुवें अनिती निर्णय दिलाय. निरापराध्याक ख्यास्त लायलाय आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिलाय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखापोंदा तीं दोगांय सांगाता आशिल्लीं देखिल्ली? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखापोंदा. दानियलान म्हळें, बरें, तुजी फट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवन हाडूंक फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत, न्ही जुदाची. सोबायेन तुका भुलयलो आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायेलाच्या धुवां लागीं वेवहार करतल्यात आनी तुमकां भियोवन ताणें तुमची खुशी केली. पूण जुदाचे एके धुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखापोंदा तीं दोगांय सांगाता आशिल्लीं तुवें देखलीं? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखापोंदा. दानियलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे 2 कुडके करून आनी
तुमचो दोगांयचो नाश करूंक हातांत तलवार धरून रावला. तेन्ना ते जमलेल्या सगळ्या लोकांक व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगा मालगाड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फटकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयल्ली. मोइशेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी ख्यास्त ते आपल्या पेलाक लावंक सोदताले तीच ख्यास्त तांणी तांकां लायली. ताणें तांकां जीवशी मारले आनी हे परी त्या दिसा एक निरपराधी जीव वांचून उरलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 23 1-3a 3b-4 5 आनी 6. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता आनी शांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथेन तूं मागताय. म्हजें कोप भरोन वमतता. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेल्लें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वोळ 12-20 पर्यंत. जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. फारीजेव ताका सांगूंक लागले, तूं तुजेच विशयान साक्ष दिताय, तसल्ले साक्षेक मोल ना. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव म्हजेच विशयान साक्ष दितां तरी म्हजे साक्षेक मोल आसा, कित्याक हांव खंय तावन आयलां आनी खंयसर वेतां तें तुमी नेणात. तुमी सैमीक दृश्टेन फैसल दितात. हांव कोणाचेरय फैसल दिना आनी एका वेळा फैसल दीन जाल्यारय म्हजें फैसल सारकें, कित्याक हांव एकलोच ना, बगार म्हाका धाडलेलो बापूच म्हजे संगता आसा. दोग साक्षी एक संगते विशांत एकच रितीन सांगतीत जाल्यार ते सांगतात तें खरें म्हणून तुमच्या नियमशास्त्रांतच बरोवन आसा न्ही. हांव म्हजे पक्षेन साक्ष दितां, म्हाका धाडलेलो बापय म्हजे विशयान साक्ष दिता. ताणें ताका विचारलें, तुजो बाप खंय आसा? जेजून तांकां जाप दीत, म्हाकाय तुमी वळखनात, म्हज्या बापाकय वळखनात. म्हाका तुमी वळखल्यात जाल्यार म्हज्या बापाकय तुमी वळखते आसल्यात.
जेजू देवळांत शिकयतना ही सर उतरां धर्मपेटे लागसर उलयतालो, पूण कोणेंच ताका खैद केलो ना, कित्याक तसो काळ येदोळपर्यंत येवंक नातलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. ह्या संवसारांत जेजूक आमच्या जिविताची वाट दाखोवंक उजवाड जावन आमी स्विकार केला गी. जेजू आयचे सुवार्थेंत तोच संवसाराचो उजवाड म्हूण परगट करता. जो कोण ताचो पाटलाव करता तो आनी मुखार काळोखांत जियोचो ना, बगार उजवाडाचें जावन आसतलें तांचें जिवीत. जेजूची ही उतरां आसत. आमी सर्वांनी ही विंचवण करूंक आसा. जेजू वा हो संवसार. केवल संवसाराक लाभलेलें तुजें जिवीत एक काळोखाचें पैण. संवसारीक रेस्तकाये, अधिकार, व्हडविकाये खातीर तूं जियेलोय तर निमाणें तूं रितेपण भोगतलोय आनी निराशी जातलोय. देखून जेजू जावं तुजे जिणेचें केंद्र. ताका लाबदून जिये. ताचे वाटेर चल. तूं दांटोन पडचो नाय, निराशी जावचो नाय. उजवाडाचें जातलें तुजें जिवीत. आज जायतीं काळोखांत आसात, कित्याक जेजू वेणें तीं जियोवन आसात. प्रत्येक जावन आमची तरणाटीं भाव भयणी आमचे लागीं सक्कड आसा. आमी कोणाय लागीं मागाचें म्हणून गरज ना हें तांचें चिंताप. पूण तुजे लागीं जेजू आसा गी. तुजें जिवीत ताच्या उतरांचे बुनयादीचेर बांदून हाडलाय गी, म्हणून हर एकल्याक विचारीचे. संवसारीक बुलावण्याक गुलाम जायनासता काळोखाची वाट सुकोवया. जेजूक आमचे जिणेचो उजवाड जावन स्विकार करया. उजवाडाचें जिवीत जियेवया.